मोगळ भाव-भयणींनो, आमी भाग्यां आयकलाय आनी एक भाग्य जावन आसा जे कोण म्हजे खातीर दुमाळो सोंसतात, दूख त्रास सोंसतात, सुर्गीचें राज तांचें. आनी जेजू आपल्या शिसांक शिकयतालो कशे भाशेन तांचें जिवीत शिसाचें जिवीत जावंक पळयतें. ताणें म्हणलें जो कोण म्हजो शीस जावंक सोदता ताणें आपलोच कुरीस खांदार घेवन म्हज्या फाटल्यान येवचें आनी ताका दूख त्रास सोंसूंक पडटलें, गोरे मरणूय सोंसूंक पडटलें. कित्याक जें म्हाका घडलां तें तांकांय अनुभवूंक मेळटलें. पूण सासणीक सूख तांचें, जावं ते सांत जावंक जातले जावं माळतीर जातले. 100% आमी आमच्या पासून आमचें जिवीत देवाक अर्पिलें जाल्यार देव 100% सुखां सासणीक जिवीत आमकां भासायता. तर जेजूचो पाटलाव करचो आसा जाल्यार ताचें काम सुटकेचें, लोकांक सुटका दिवंक, सोडवण करूंक, वायटांतली, मरणांतली आनी सासणीक जिवीत जिवंक. तो व्हडलो रिडीमर, सोडवणदार. आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार आमी धाकटे सोडवणदार. आनी आमचें जिवीत ओनभावार्थी दुसरे लोक पळयता ते क्रिस्तांव जिवीत कशें जियेता पळय तें. तर आमी सदांच्या जिवितान क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक आशेता जाल्यार दूख त्रासूय अनुभवूंक पडटलें. पूण ते दूख त्रास आमी जे अनुभवता ते सासणीक जिविता पासून कांयच न्हू. आनी हेच सांत बोनिफास ताचो हावेस मिशनरी जावंक जाय आसलो. ल्हानपणा पासून 5 वर्सां पासून ते बेनेडिक्ट मिशनरीन ताका तयार केलो आनी 30 वर्सां आसतना पाद्री जाल्या उपरांत ताचें बरें काम प्रवचन दिवन, पवित्र शास्त्र बरें शिकोवन तें काम पळोवन पाप साहेबान ताका बिस्म साहेब नेमलो जर्मनी ह्या देशाचो. आनी थंयसर ताणें आपलें जिवीत देवाक 100% अर्पिलें. आनी 1980 वर्सां तो मिशनरी काम करता आसतना ताका ओन भावार्थी आनी 12 पाद्री बरोबर आनी 40 भावार्थ्यां बरोबर जिवेशी मारून ताका माळतीराचें जिवीत अनुभवूंक मेळ्ळें. तर मोगळ भाव भयणींनो, वायटाक आनी फुडो करूंक आमी भिवूंक फावना. जेजू म्हणटा जें तुमी म्हज्या नांवान बरें काम करतात, जावं पवित्र शास्त्रा वरवीं देवाचें उतर पवित्र आत्म्यान भरलेलें आसा. सो जें देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक तांचें जिवीत बदलूंक वापरता आनी आमच्याच जिवितान आमच्या कोरण्या वरवीं दुसऱ्याक देवाक दिता. तितले पावटी देव म्हणटा हांव तुमकां सोडचो ना, हांव तुमकां म्हज्या बरोबर स्वर्गार उजव्या बसयतलो.